नमस्कार. वेंचणुकेचे गणित कार्यावळींक तुमकां परतून एक फावट येवकार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. 14 फेब्रुवारीक गोंय विधानसभेच्या 40 सुवातां खातीर मतदान जातले. प्रत्येक उमेदवार प्रचाराक पेटला. राजकीय पक्षांचे स्टार प्रचारक गोंयांत आपापल्या पक्षाचो प्रचार करतात. राष्ट्रीय मळावेले फुडारी गोंयांत येतात. मतदारांक आपल्या वाटेन वळोवपाचो यत्न करतात. हे सगळे कित्या खातीर तर मॅजिकल नंबर 21 मेळोवपा खातीर. आदी मतांची बेरीज आणि मागीर आमदारांच्या आंकड्यांची बेरीज. आम्ही घेऊन आयल्यात तुमच्या मुखार अशेंच एक गणित. वेंचणुकेचे गणित हे कार्यावळींत आम्ही भाजप सरकारान फाटल्या 2 टर्मात फाटल्या 10 वर्सात केल्ल्या कामाचे गणित तुमच्या मुखार मांडटात. 2012 वर्सा सावन गोंयचो कारभार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार चलयता. जोडेक 2014 वर्सा सावन केंद्रांतल्या भाजप सरकाराचे फाटबळ मेळून गोंयांत भाजपाचे डबल इंजिन सरकार चलता. डबल इंजिनाच्या बळग्यार गोंयांत जायतो वावर केल्ल्याचे भाजप सांगता. आयच्या भागात जाणून घेऊया कायदो आणि सुव्यवस्थेच्या मळार भाजप सरकारान केल्ल्या वावराचो नियाळ. सुरक्षित समाजच प्रगती करपाक शकता, पुढे सरपाक शकता. 2012 वर्सा भाजप सरकार सत्तेर आयले तेन्ना काँग्रेस सरकाराच्या कार्यकाळात पातळिल्ली खोल रुतिल्ली राज्यातली गुन्यांवकारी प्रवृत्ती काढून उडोवप हे एक व्हडले आव्हान आशिल्ल्याचे भाजपान म्हळा. भाजपा सरकारान राज्यात कायद्याचे राज्य हाडप, गुन्यांव उणे करप ही आपली प्राथमिकताय केल्ली. भाजपाच्या डबल इंजिनान गती घेतल्या उपरांत गोंयांत कायद्याचे अंमलबजावणे खातीर लागणूक आणि पारदर्शकताय दिश्टी पडली खरी. पळोवया कांय स्टॅटिस्टिक्स. भाजपा सरकारान राज्यातल्या पुलीस दळाची क्षमताय 50% वाडयली. 2012 वर्सा राज्यात 5280 पुलीस आशिल्ले. 2020 वर्सा हो आंकडो 7907 जालो. भाजपच्या कार्यकाळात फाटल्या 10 वर्षांत राज्यातली पुलीस स्थानका लागी दुपेटीन वाढली. 2012 वर्सा राज्यात 25 पुलीस स्थानका आशिल्ली. 2019-20 वर्सा राज्यात 43 पुलीस स्थानका उबारली. हाची तुळा आदल्या काँग्रेस सरकाराच्या काळाकडेन करूया. 2004-5 ते 2011-12 मेरेन राज्यात 25 पुलीस स्थानका आशिल्ली. या काळात राज्यात एकूय पुलीस स्थानक वाडयले ना. भाजप सरकाराच्या काळात गुन्यांवाचे प्रमाण 50% उणे जाल्ल्याचे आंकड्यांतल्यान दिसता. 2013 वर्सा राज्यात 7512 गुन्यांव नोंद जाल्ले. 2020 वर्सा हो आंकडो 3727 इतलो देंवलो. आम्ही गुन्यांव मुक्त समाजात रावनात. गुन्यांव आडोवपाचो पुराय यत्न करपाकच जाय, पण महत्वाचे म्हळ्यार गुन्यांवाचो तपास. जाणून घेऊया राज्यातल्या गुन्यांवाचो तपास दर आणि आदल्या सरकारा वांगडा ताची तुळा. राज्यातलो गुन्यांवाचो तपास दर 93% इतलो आसा. हो दर देशभरात सगळ्यात चड आसा. गंभीर गुन्यांवाचो तपास दर राज्यात आता 100% आसा. हाची तुळा 11 वर्सां आदल्या डेटा कडेन केल्यार 2011 वर्सा राज्यातलो गुन्यांवाचो तपास दर फक्त 69% आशिल्लो. गुन्यांवाच्या तपासा वांगडाच महत्वाची आनीक एक गजाल म्हळ्यार गुन्यांवाची चार्जशीट न्यायालयात दाखल करप. डेटा पळयल्यार चार्जशीटिंग रेट लेगीत भरपूर प्रमाणात वाढला.
2011 वर्सा 54% प्रकरणात चार्जशीटिंग जाल्ले, थंयच 2020 वर्सा ते प्रमाण 84% इतले वाडिल्ले दिसता। गुन्यांवाचो तपास चार्जशीटिंग हाजे परस आनीक महत्वाची आनी गरजेची गजाल म्हळ्यार गुन्यांव आडावप। पुलीस सगळेच कडेन आसपाक शकनात, मात चडांत चड सुवातांचेर पुलिसांनी पेट्रोलिंग करून गुन्यांव आडवपाक शकतात। त्या खातीर जाय ते अतिरिक्त पुलीस बळ। राज्यांतल्या पुलिसांचो आंकडो वाडयतनाच भाजप सरकारान नवे पर्यटन पुलीस दळ घडयले। भाजप सरकारान सुरू केल्ल्या ह्या नव्या पर्यटन पुलीस दळाक लागून जाल्लो बदल दिश्टी पडटा। फाटल्या 5 वर्सांत विदेशी पर्यटकांवेले गुन्यांव 85% उणे जाल्यात। हो बदल दिसता खरो। गुन्यांवकारी वृत्तीत सगळ्यात चड वल्नरेबल कोण आसत जाल्यार बायलां आनी भुरगीं। बायलां आडचो, भुरग्यां आडचो गुन्यांव आडोवप ही खंयच्याय समाजाची प्राथमिकताय आसपाक जाय। हीच गरज लक्षांत घेवन राज्यांत बायलांच्या सुरक्षे खातीर, बायलांक अदीक सुरक्षीत दिसचे ह्या खातीर भाजप सरकारान पिंक फोर्स सुरू केलो। त्या पुलीस दळांत 100% बायलां पुलीस आसात। केल्ल्या कामाची पावती मेळप हाचे इतले उमेदीची गजाल आनी खंयचीच आसची ना। तशेंच अशा पुरस्कारांतल्यान केल्लो वावरय अदीक प्रभावीपणान दिश्टी पडटा। कायदो आनी सुवेवस्थेचो जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना गोंय पुलिशेन केल्ल्या वावरा खातीर मेळिल्ल्या पुरस्काराचो उल्लेख हो करचोच पडटलो। गोंय पुलिशेक 2016 वर्सा आनी 2018 वर्सा फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड मेळ्ळा। स्पेशल ज्युरी अवॉर्ड्स विभागात हो पुरस्कार मेळ्ळा। तशेंच उल्लेखनीय कामगिरी खातीर 2020 वर्सा गोंय पुलिशेक मुख्यमंत्री भांगरा पदक आनी त्या उपरांत राष्ट्रपती पुलीस पदक मेळ्ळा। ही गोंय पुलीस आनी पुराय गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल। वेंचणुकेच्या गणित कार्यावळींतल्यान आमी भाजपा आनी काँग्रेस सरकाराच्या वावराची तुळा लेगीत तुमच्या मुखार दवरतात। तर नदर मारूया काँग्रेस काळांतल्या राज्यांतल्या कायदो आनी सुवेवस्थेच्या स्थितीचेर। वाळटेन 24 किलो चरस खाल्लो अशी परिस्थिती काँग्रेस काळात आशिल्ली। काँग्रेसीचे मंत्री ड्रग माफिया आनी गोंय पुलिशेचे साटेलोटे आशिल्ले असो आरोप जातालो। 24 किलो चरस वाळट्यांनी खाल्लो अशें सरकारी वकिलान सांगिल्लें तुमकां याद आसतलीच। लुईस बर्जर स्कॅम हे प्रकरण गोंयांतच न्हय जाल्यार पुराय देशभर गाजलें। हातूंत काँग्रेसीचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी मंत्री चर्चिल आलेमाव हांची नांवां गाजलीं। 2010 वर्सा काँग्रेस सरकारान नावाडगो लुईस बर्जर घोटाळो केल्ल्याचो आरोप जालो, जातूंत गोंयांतल्या उदकाच्या पायपलायनीच्या कामा खातीर 6.5 कोटी रुपयांची लाच घेतिल्ल्याचो आरोप जाल्लो। भाजपा सरकारान हे प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन तपासा खातीर सोपयलें। चर्चिल आलेमाव हांका ह्या प्रकरणात अटक जाल्ली आनी दिगंबर कामत हांणी एंटिसिपेटरी बेल मेळयल्ली। तर हो आशिल्लो भाजप सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत कायदो आनी सुवेवस्थेच्या मळार केल्ल्या वावराचो नियाळ। फुडल्या भागात तुमच्या मुखार दवरतात साधन सुविधा मळार भाजपान केल्ल्या वावराचो नियाळ आनी काँग्रेस सरकारान केल्ल्या वावरा वांगडा ताजी तुळा आंकड्यांच्या आधाराचेर। तो मेरेन तुमची बेरीज वजाबाकी चालू आसुनी आमी मांडटात वेंचणुकेचे गणित। नमस्कार।